नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रशियाच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन तयार केले कॅन्सराचे वाशीन. सगळ्या चाचण्यांत वाशिनाचे परिणाम समाधानकारक आशिल्ल्याचो रशियेचो दावो. दामू नायकान फुडली 15 वर्सां भाजपाक गोंयात सत्तेपासून दवरचे पयस. हालींच मंत्री केले दिगंबर कामतीचे एका जाहीर कार्यावळीत स्टेटमेंट. कोडाळच्या लोकांचो आयआयटी प्रकल्पाक विरोध. आयआयटी आयली जाल्यार काजू बागायतींच्यो जातल्यो नश्ट. ओपा प्रकल्पाचेर येतली हावळ. कोडाळच्या लोकांचे रजाव. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबराचेर अनवळखी मनशान फेसबुकाचेर केली टिप्पणी. वास्को, म्हापशा आनी दिवचलीत तणावाची परिस्थिती. मुस्लीम भावांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेतली धाव. दुबाविताक अटक करपाची केले मागणी. हडफड्या रेस्टॉरंटा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या दुसऱ्याकूय मरण. रस्त्यावेले हेडपी गोरवांक गाडी मोखून जाल्लो जखमी. दोन 2019-20चे तुळेत 2023-24 वर्सा भात लागवडीचे क्षेत्र 221 हेक्टरांत देंवले. उत्पादनाचे क्षेत्र देऊनय वाडली लागवड. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखल दीत गोंयानूय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्तेपासून 15 वर्सां पयस दवरचें अशें स्टेटमेंट हालींच मंत्री केल्ले दिगंबर कामतीन केला. 2027ची विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून भाजपान मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी काणकोणचे आमदार तशेंच सभापती रमेश तवरकार हांकां मंत्री केले. मुखाल्ले 2027चे वेंचणुकीत मडगांव धरून 80 कुशीकच्या मतदारसंघांचेर भाजपाचो दोळो आसा. ते खातीरूच भाजपान दिगंबर कामतीच्या गळ्यान मंत्री पदाची माळ घातला. पूण दिगंबर कामतीकूच 2027 भाजपा सत्तेर आयिल्ल्यान नाकाशी दिसता हें आमी सांगनात. हालींच मंत्री केल्ल्या दिगंबर कामतीन एका जाहीर कार्यावळीत तशें उलोवन दाखयला. आयकात दिगंबर कामतीन नेमके भाजपा विशीं कितें उलयला ते. एक तळागाळांतल्यान काम करून निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हे अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानता. म्हणून हांव दामू बाबा कडेन मागता की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें कोणें एकल्यान स्टेटमेंट केलो आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगलें कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, कसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामू नायकान करचें अशें वातेकडे मागता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या कोडार वाठारांत 14.5 लाख चौखण मीटर आयआयटी संपादित केला. मात ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. आयआयटी प्रकल्पाक लागून काजू बागायतींचे उत्पादन तशेंच ओपा उदका प्रकल्पाचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर सोमारा बसका घेतले अशें थळाव्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. बेतोडा पंचायतीच्या कोडार ह्या गांवांतल्या 63/2 ह्या सर्वे नंबराच्या कोमनिदाद जागेर आयआयटी प्रोजेक्ट उबारपा खातीर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा. स्थानीक लोकांक आपले म्हणणे मांडपा खातीर सरकारान 30 दिसाची मुदत दिल्ली आसा आनी 30 दिसाची मुदत बेगीनूच काबार जावपाची आसा. ताका लागून स्थानीक लोक सद्याक विरोध करीत आसा आनी विरोध करपाचे खातीर ते सोमार दीस एक खास मिटींग गांवांत सांजचे वेळार आयोजीत केल्ली आसा. स्थानीक लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती कोमनिदादची आसा, पूण फक्त 2 लाख स्क्वेअर मिटर आसा ती रॉकी टायप आसा. उर्वरीत सगळी जमीन आसा ती लागवडीस येयल्ली आसा. ताका लागून हांगा सरकारान हो प्रोजेक्ट हांगा करचो न्ही असो डिमांड केलो आसा. कारण हांगा मोठ्या प्रमाणांत बागायती आसा, त्याच बरोबर रानांत रानडुक्कर तशेंच गवे बिबटे, त्याच बरोबर हांगा ओपा प्रकल्प आसा तो लागीं आसा. सो फाल्यां सकाळीं हांगा आयआयटी प्रोजेक्ट जालो जाल्यार
ओपा प्रोजेक्टाचेर मोठो परिणाम जावपाची शक्यता स्थानीक लोक व्यक्त करीत आसा. सो सरकारान हेजेर डिसिजन बेगीनच घेवन हो प्रोजेक्ट हांगसरल्यान दुसरे कडेन व्हरचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. सोमार दीस सांजची जी मिटींग जातली त्या मिटिंगेक मोठ्या प्रमाणात स्थानीक लोक उपस्थित रावपाचे आसा. त्याच बरोबर स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दुसरे पंचायती जी कुट्टी पंचायतीचे कांय लोकांची भागायती ह्या कोडार ह्या गांवाच्या जागेर आसा. ताका लागून बेतोडा पंचायती बरोबर कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे लोक ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाची शक्यता वाडलेली आसा. बेतोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. ईदाच्या जुलुसा विशीं मोहम्मद पैगंबर हांचेर कांय जाणांनी फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ले. धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर हांचे आड सोशल मिडियाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट घालपी मनशाक अटक करात अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या. वास्को सयत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबर विशीं फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यान शुक्रारा वास्को तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली. मुस्लीम भावांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातलो. फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केली. उपरांत चौगा आड वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कमेंट करप्या मदल्या दोगांनी कमेंट डिलीट केल्यात तर एकल्या पुलिसांनी ताब्यात घेतला. इन द नेम ऑफ जूस हो मनीस आनी आमचे प्रॉपर्टीचेर कमेंट केला एंड वी वोंट टॉलरेट एनी सच कमेंट. आमी ते भशेन कमेंट कोणी आमी आमच्या प्रॉपर्टीचेर केल्यार वी वोंट हे करपाक ना ते सोडपाक ना. इफ पीपल इफ दे वॉन्ट पीस लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट so we request all this type of people anti-social element not to comment on a prophet because we won't allow them to do such things. And unnecessary government police based harass करपाक this will create a law and order situation. आणि इतले लायटली जोबाना आनी पोलिसाक आमी कंप्लेंट फायल केला. हेजी पयलीं केले सड्याक पोलिसान रोकडो धरून हाडलेलो फॉर मायनर. आतां हेजेर कंप्लेंट फायल केला. टोटल they were almost four of them. Two of them already deleted from side of their side and आता जोस तेका ते मारगांव कोलवाचो खंय तरी तेका धरून हाडटले म्हणला पोलिसान. मॅक्स आहा तो तेका हाडला तो भिवून सरेंडर जाला पोलिसांनी भितर रडटा हात बी सोडून. बट पोलीस हॅज रजिस्टर्ड FIR ऑन दिस पर्सन एंड जोसा की त्यांच्या सांगता आपण हाडून तेका अरेस्ट करतले. मैंने एक बार बोला है कि लीगल एक्शन लेंगे, जो बनता है वो लेंगे. ऐसा आवाज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. ये भी बोलता मैं. हाँ, आवाज़ बढ़ा के प्रेशराइज करने का टेक्निक में इधर यूज़ नहीं करने का. प्लीज़ रिक्वेस्ट है. हमने तुरंत मतलब और अभी करेंगे वो नहीं. अभी बोला तो आपका ही जो आदमी है जो कंप्लेंट लेके हाथ में है उसके साथ FIR बन के हाथ में देंगे FIR. साखळी आनी सरभोंवतणच्या मुस्लीम भावांनी आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारून पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. धर्मगुरू आड वादग्रस्त पोस्टाक लागून आमच्यो भावना दुखवल्यात देखून पोस्ट घातिल्ल्याक अटक करात अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याक मेळटले अशें तांच्यांनी सांगले. हो जो आहा जोस इनासियो रॉड्रिगीस एका हे मनशाक कोणाच्या धर्मा बद्दल कोणाचें कितें जावं कोणा हेका एक्चुली उलोवपाक रायट ना. हेंच्यांनी जे करता आमी एवरी इयरली आमी पिसफुली सगळे कॉपरेट करून चलता आनी केन्ना कोणाच्या बद्दल काय उलोवंक वचना, केन्ना काय कोणाक हर्ट करूंक वचना, कोणाच्या धर्मा बद्दल वचना. ओके, सगळे जाण बऱ्या भशेन रावनी, हॅप्पी फॅमिली, हॅप्पी सगळे बऱ्या भशेन चलोनी. हांकां कित्याक पडला कोणाच्या वाटेर येवपाचें. आनी हे बद्दल आमी आतां सगळे जाण मेळोन साखळी मुस्लीम जमात सगळे मेळोन कंप्लेंट दिलेली आहा PI आनी PIक रिक्वेस्ट केला की जाता इतके बेगिना हांकां अरेस्ट करचें म्हणून. तेजे पयलीं बी म्हणजे हे पळय दीस इज अ कॉमन सेन्स. मनशान चिंतोंक जाय कितें करच्या पयलीं. एक्चुली करपाचें नासता कोणाचेय बद्दल. आतां आमी कोणा म्हटलें आमकांय बी हर्ट जावंक जाय. स्वताक पयलीं हे कॉमन सेन्स आसपाक जाय. पण अशें केलें तें बरें लोकांक खूब वायट दिसलेलें आमच्या लोकांक. सो ह्या मनशाक इमिडिएटली अरेस्ट जावपाक जाय. आमी कंप्लेंट ऑलरेडी पावयल्ली आसा. आता बिचोले पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी आमी कंप्लेंट आमची दिल्ली आसा आनी आमी सांगला सराकूय सांगला की आमचे हे जे कंप्लेंट आमी दिला तेज्या बद्दल बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावची आनी कोण आहा तो अरेस्ट जावचो. आनी आमी आमकां खात्री आसा की आमचे सरकार जे आसा आनी आमचे जे पुलीस आसा
आणि हे आमच्या बद्दल कितें तरी चिंततले आणि ते कितें ते बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेतले ह्या प्रॉब्लेमाक आणि फ्युचरान ह्यान फुडें आणि केन्नाच अशें जावचें ना आमी अपेक्षा करता आणि आमी आतां हे सगळे सरकारा कडेन अपेक्षा करता आणि आमी आतां वचून दोतोराकूय मेळपाचें आसा रिगार्डींग दीस मॅटर ओनली आणि आमी सांगपाक सोदता दोतोराकूय आमी सांगतले की एवरी इयर वा एवरी कोणी येता मिडियाचेर आणि आमच्या बद्दल कितेंय उलयता आनी वयता आमी केन्नाच कोणा बद्दल कितें वायट उलोवंक ना आनी आमच्या कम्युनिटीचे केन्नाच कोणा बद्दल कितें वायट मॅसेजी घालिना आनी खंयच्याच मिडियाचेर आमी कितें उलयना आमी पिसफुली आमचो जुलूस करता एवरी इयर आणि आमी केन्नाच कोणाचे डिस्टर्बन्स दिना आणि रोड सेफ्टी रोड प्रोटेक्शन करून आमी आमची सगळी कामां करता तरी हे आमचे अशे सगळे हे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हडफोड्या एका रेस्टॉरंटा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या दुचाकी चालकाक मरण आयलें. अंजून वाठारांत रावपी रायन आल्मेदा अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीचो धपको रस्त्यार आशिल्ल्या हेडपी गोरवांचेर बसलो. उपरांत दुचाकीचो कारीक धपको बशिल्ल्यान रायन हो जखमी जाल्लो. ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. मात थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. गोंय हें ल्हान राज्य आसलें तरी शेतकी संस्कृतायेची व्हड परंपरा आसा. ह्या शेतकी परंपरेचो मुखेल भाग म्हळ्यार भाताची लागवड करप. मात सध्या भाताची लागवड दिसान दीस उणी जायत आसा. पूण फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी पळयल्यार लागवडी खाला आशिल्लो वाठार उणो जालो तरी उत्पादनांत वाड जाल्या. गोंयांत भाताची लागवड दिसान दीस उणी जायत आसा. 2019 ते 2020 वर्सा 34,698 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड जाल्ली. 2021 ते 2022 वर्सा 32,677 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला. तशेंच 2021 ते 22 वर्सा 32,347 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला. 2022 ते 2023 वर्सा 31,519 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केल्ली. जाल्यार 2023 ते 2024 वर्सा फकत 32,477 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड केला. देखून 2019 ते 20 आणि 2023 ते 24 वर्साच्या तुळेंत 2,221 हेक्टर वाठारांत भाताची लागवड उणी जाल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोणचे आदिवासी चवथी उपरांत गुडुल्या उत्सव मनयतात. चवथी उपरांतचे एकादशीक हो उत्सव सुरू जाता आनी दुसऱ्या दिसा द्वादशीक भाकरी खावन ताची सांगाता जाता. एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गितां गायतात. पळोवया काणकोण आदिवासींची परंपरा आशिल्लो गुडुल्या उत्सव. गोंयच्या दोंगराळ भाग आणि रानाकुशीक रावपी आदिवासी समाज आयज लेगीत आपली पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरतात. अशाच तरेची एक परंपरा म्हळ्यार गुड्डुल्या परब, जी काणकोण म्हालांत मनयतात. गुड्डुल्या परब हो उत्सव फकत धार्मीक विधी न्हय जाल्यार आदिवासी समाजाच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेन आनी संस्कृताये कडेन जोडिल्लो आसा. पुराण कथे प्रमाण ही परब वामन अवतार आणि बळीराजा हांचे कडेन संबंदीत आसा खंय. काणकोण म्हालांतल्या गुळे श्रीस्थळ ह्या पंचायत वाठारांतल्या घोरवई पुरुष मठ हांगासर दर वर्सा भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशी तिथीक हो उत्सव मनयतात. या उत्सवाक जावपी धार्मीक विधी मठांतल्या देवघरांत आशिल्ल्या पुर्वज देवतांची पुजा, अष्टकोनी लाकडी खांब्याचेर तेलाचो दिवो पेटयतात. वेळी पुजारी वा मठांतले देवकारी करतात प्रार्थना. रातभर गायनाची परंपरा बळी आणि भीम हांची गितां गायतात. या उत्सवातल्यो कांय प्रथा: नाचण्याची भाकरी आणि मोठी विडी अर्पण करतात. आंबोळे एकठांय करप म्हळ्यार दर एका घरांतल्यान तांदळाच्यो भाकऱ्यो एकठांय करून एकठांय खातात. तळ्यातले उदक आणि तेऱ्याचे पान अर्पण करतात. नवीन लग्न जाल्ले तरणाटे पुजा करतात. गुड्डुल्या परब हो उत्सव आदिवासींच्या शेतकी जिणे कडेन संबंधित आसा. रानांतल्या साधन संपत्तीचे आणि उदका साठ्याचे म्हत्व, पर्यावरणा कडेन एकवट आणि देवांची राखण हो या उत्सवाचो मुखेल मंत्र जावन आसा. गांवचे बुधवंत हांच्या फुडारपणा खाला हो उत्सव जाता. वर्ष पद्धती प्रमाणे पारंपारीक जे वेगवेगळे सण वर्षभर करतात आणि त्याच हितूंतल्यान प्रेरीत जावन आज हांगा गुडुल्या परब म्हणून हांगा मनयल्ली वयता. गुडुल्या परब म्हळ्यार भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशीक, ताका दुसरें म्हणल्यार वामन द्वादशी बी म्हणटात. गुडुल्या परब ही आमच्या आदिवासी समाज जो आसा, वनवासी समाज जो आसा, जो
हितूंक रानां वनाक जे हितूंक दोंगर माथ्याच्या कुशीक वा एक जैवविविधतेन नटलेल्या जे समृद्ध अशें वनस्पती किंवा वनचरां अशी ह्या हितून अधिवासांत रावन आपले उपजीविका सादत आसता. खरें म्हणल्यार पळयलें जाल्यार गोंय म्हणल्यार आमी समुद्र किनारे किंवा पोर्तुगीजांनी जे हें केलां वारसा स्थळां किंवा देशी विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकां पुरतेंच मर्यादीत अशें दिसता. पूण जेन्ना आमी गोंयच्या ग्रामीण भागांत वयतात तेन्ना गोंयचे जे वनवासी जे लोक आसात ते आपले वेगवेगळे जे सण साजरे करून ज्या पद्दतीन आज पर्यंत ह्या बदलत्या काळांत सुद्दां तेमी आपली ज्यो पारंपारीक जे रिती रिवाज जे सांबाळून दवरला ते खरें म्हळ्यार एक बरें एक तेंचे अभिनंदन करपाक जाय. गुडूल्या परब हो ह्या लोकांचो सांस्कृतीक आर्सो प्रतिबिंब आसा. तितूंतल्यान तेंचे भितर आपल्या घरवळी कडेन येवप, जो तेंचो बुदवंत आसा, जो सरदार गांवचो हे प्रमुख आसा, तेणें येवप त्या घरवळी कडेन आनी बाकीच्या इतर जे कुटुंबांतल्या लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवप, तेंची तेणी चवकशी करप आनीक राती कडेन पयले दिसा येवप, वामन द्वादशीच्या पयले दिसाक आनीक भितर येवप आनीक जो देवकार्य उरता ह्या त्या घरवळी मठाक त्या देवकार्यान भितर देवाची जे सगळी विधी पूर्ण करप आनीक भितर एक अष्टकोनी खांब उरता जो तेका पुरीस म्हणटात, घरवळी पुरीस. त्या खांब्याचेर तेणें दिवली पेटोवप आनीक सुरवात करप. राती कडेन गाणी गायली वयतात जी हेजेर जो वामन जो हे आसा वामन जो आसा तेजे वंशज अशें ते मानतात आनी तेजेर आदारीत आनी जी गाणी म्हणटात ती भिमाचेर आसतात. जो भीम सदांच ह्या समाजाक लागीं आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमारपंत. राज्यांत अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडण्यां कासरवर्णे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून अपघात वाडल्यात. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंच वांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. आतां आमी जेन्ना कासारवण्याच्यान हे सायडीन येवपाक येयली, पेडण्यां वचपाक येयली तेन्ना आमच्या फुड्याकूच एक्सिडंट जाला. गायीचेर एका भुरग्यान कुटुंबाच्या भुरग्याची गाडी लागली आनी फाटल्यान बसलेले चेडूं ते पडले आनी ते मातशे इंजूर जाले आनी तेका कोणीच थंयच्यान उखलूंक ना. जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें अशें जालें म्हणून. तेन्ना आमी आमचे प्रायवेट गाडयेन तेका पुर्वा हॉस्पिटलान व्हरोन शिफ्ट केल्या. आनी आतां ही अशी गोरवां अशी जर रस्त्यार बसले आनी जर गाडी येवन जर गाडये मारले, कितें जालें, खंयचे भुरग्याक कितें इन्सिडंट जालो तर तेका जबाबदार कोण? आमी पंचायतीन हे करीत आसता की अशी पनिशमेंट मेळोंक जाय, खंयचे तांकां फायन पडोंक जाय, पूण तेचेर पळोवंक गेल्यार अशी एक्शन अशी जावंकूच ना अजून. आमचे कासारवण्या पंचायतीन जावंक ना आनी खंयच्या आमच्या हिसाबीन जावंकूच ना. तेका म्हाका अशी पर्सनली दिसता की हेचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, जेणे करून आमकां आतां वाटेक येताना अशें कोणी इंजूर जाल्ले पळयले भुरगे चेडवां मनशाक, कोण तिथे हातपाय लागले मोडले कितें जालें जाल्यार खूब वायट दिसता न्हू. फाल्यां सकाळीं तेंची लग्न जावंक जाय, रातची कोणाची नायटीसून येता ती जमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली ते कितें जालें जाल्यार तेका कोण जबाबदार? आतां अशी गोरवां आतां हे आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा थंयच आहा हे. आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें. आनी तशेंच आमच्या कासारवण्ण्याक थंय आमकां तशेंच ते गायी मेळ्ळे. आतां एक हो व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेंची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता? अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच. आता काणी केरळच्या जोबिन सेबेस्टियनाची. ताणें खंय दक्षिण भारतांतल्या 5 राज्यांनी सायकली वरवीं भोंवडी केली. ह्या प्रवासा खातीर ताका 11 म्हयने लागले अशें ताचें म्हणणें. ह्या पुराय प्रवासान ताका ताच्या सुण्याचो सांगात लाभलो. खरें म्हळ्यार जोबिन पेशान एक इलेक्ट्रिशियन. पुराय भारत फिरपाचें ताचें सपन आशिल्ल्याचें जोबिनाचें म्हणणें. वो 10 साल से मैं इंतज़ार कर रही है राइडिंग के लिए. मौका नहीं मिला इसलिए रुक दिया. लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर 11 तारीख में मैं मेरा गांव से शुरू किया. पूरा केरला 5 महीना में देख लिया. बाद में कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, अभी गोवा पहुंचा. ये 14,000 किलोमीटर हो गया 11 महीना में.
ये मैं देश का पूरा जगह देखे जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी 3 साल का अंदर इंडिया पूरा देखने के लिए मैं कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला का मर्जी से ये पूरा हो जाएगा। अभी आप काम क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन था। हाँ, किधर आप रहने वाले? मैं थोड़ा टाइम सऊदी अरेबिया में काम किया, बाद में हमारा गांव पे काम करता था। आपके साथ आपका एक छोटा डॉग भी है? हाँ, पेट डॉग है। वो भी 11 महीने से आपके साथ है? हाँ जी, वो 8 साल का है। हाँ, ये साइबेरियन मिनिएचर टाइप है। हाँ। वो मैं बचपन से इसको पूरा बाइक में, स्कूटर में पूरा लेके जाता था, पूरा एरिया पे देखने के लिए जाता था, इसलिए वो एडजस्ट है, पहला से एडजस्ट है। इस साइकिल का अंदर वो भी खुशी है, वो भी दुनिया देख रहे, ये भी दुनिया देख रहे। अभी आप 11 महीने में आपका हेल्थ इशू कुछ हुआ है? एक बार मैं तेलंगाना पहुँचने का टाइम वो बहुत बारिश शुरू हो गया। मैं गर्मी से, आंध्रा में गर्मी था, गर्मी से ठंडी में आने का टाइम 1 दिन बुखार हो गया। वो तो ठीक है, दवा खा के ठीक हो गया। ये 11 महीने में दूसरा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप गोवा पहुँचे, हाँ जी। आप किधर से आए ट्रैवलिंग करके? मैं अभी पहला कर्नाटका का एक साइड हम्बी, हुबली, चित्रदुर्गा पूरा देख के जावरहली से वो तमिलनाडु गया था, क्यों इधर बारिश शुरू होने का टाइम था। बाद में मैं पूरा राउंडिंग मार के अभी हैदराबाद से इधर सीधा गोवा पहुंचने के लिए कर्नाटका का बॉर्डर से आए। तो आप लोगों को फैमिली का भी सपोर्ट है? हाँ, फुल सपोर्ट है। ओके, 100%। ऑल द बेस्ट। ओके, थँक्यू सर। भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सोमारा बायणा वाठारांतल्या PWD कार्यालयाक अचकीत भेट दिली। उदकाचे आनी रस्त्या संबंधी कसल्यो अडचणी आसात ते विशीं थळावो आमदार दाजी साळकारा वांगडा चर्चा केली। वास्कोत तशे रस्ते बरे आसात, पूण भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर जे रस्ते खणल्यात तांचे डांबरीकरणाचे काम सुरू आशिल्ल्याची माहिती भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। फर्स्ट विजीट आसा वास्को PWD डिपार्टमेंटान, कितें तुमचें ऑब्जर्वेशन आनी डायरेक्शन? हांव आयलो एका फंक्शनाक एट MES कॉलेज। तो पावता म्हजी एक पयलीं पासून स्टायल आसा, हांव जर खंयच्याय एरियेन फंक्शनाक वता त्या थंय कितें जर म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंदीत आसत जाल्यार आय मीट देम, आय कॉल द MLAs, डिस्कस तांचे कितें सो आय गेट, म्हाका टायम आसा म्हणटकीर मेळटा। दाजीक फोन मारलो, तूं खंय आसा? तो रोखडोच आयलो। तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें बेसिकली टू फायंड आउट वॉट आर द प्रॉब्लेम, उदकाचे कितें प्रॉब्लेम, रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आसा, एंड ट्राय टू अंडरस्टँड। बेसिकली आय एम ट्रायंग टू अंडरस्टँड। म्हजी पयली मिटींग जाल्या PWDच्या सगळ्यां बरोबर। आज किंवा फाल्यां दुसरी मिटींग जातली, तातूंत म्हाका डेटा येतलो। ओके, खंयचे सो रस्ते फस्ट आसा तो ताजी म्हणटा कोतान वास्को कंपेरेटिवली तशें व्हडलें प्रॉब्लेम ना। फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे कितें केबल्स घाल्ले त्या रस्त्याचें ऑलरेडी काम तांणी कॉमेस करतात, सो लिंक करपाक कॉमेस केला। म्हणजे फक्त एक कंप्लेन आसा ती ते ब्रिजा कडेन, थंय बांदता थंय हांव आज इन्स्पेक्शनूय करतलो मागीर इंजिनियराक। चार्ज घेतिल्लो तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की थोड्यो गोश्टी आमच्यो वास्कोन मातश्यो स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमी एकदां इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। सो ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण एक दीस येतलो, आपूण खंयचो तरी दीस सांगता म्हूण तुका। पूण ताची एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली ऑफिसान, कशें स्टाफ कितें आसा खंय आसा तें सगळें पळोवपा खातीर। सो एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली। सो आमी तांकां सगळ्याच आमचे जे डिसिजन तांकां सगळे इश्यूज जे आसा आमचे सांगले, जे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले आसा ते रोड बेगीन जावचे। पॉटहोल्स हांगा चड ना, पूण जे आसा बसून ते बसून जाता तितले बेगीन। सो तांचें हें आशिल्लें की आतां सद्या तरी हॉटमिक्साचो प्लांट बंद आसा आनी पावस इतले मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्या कारणान तरी पूण आमी जेट पॅचिंग करून सगळे हे केले, रस्ते मातशे लेवल करपाचो प्रयत्न केलो। तरी पूण बरो म्हणजे स्मूथ रस्तो जावपा खातीर आमकां हॉटमिक्स प्लांट ओपन जावपाकूच रावचें पडटलें। ताच्या खातीर वोत येवप खूब गरजेचें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शन्सा प्रमाणे सगळे एस्टिमेट आमी फाल्यां परवां मिनिस्टरा कडेन घेवन वतले। म्हणजे वास्कोचे FL गोम्स रोड आसा, स्वतंत्र पाथ आसा, बाकीचे सगळे रोड्स आसा। सो सगळे रोडांचे हासमळांतले 2-3 रोड्स आसा, हांगा एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जाल्लो आसा। सो हे सगळे घेवन तांणी आमकां ह्या 2 दिसां भितर यो म्हणला। सो आमी खूब खुशी की आज मिनिस्टरान इमिडिएटली म्हणजे आपलो डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतकूच सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून तांचे प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसा ते समजून घेवपाचो तांचो एक प्रयत्न आशिल्लो। आनी आमच्या सायडीन सगळे कितें प्रॉब्लेम्स वास्को आसा, उदकाच्या सायडीन जावं सिवरेजीचे जावं, सगळे तांकां प्रॉब्लेम्स एक्सप्लेन केले। आनी म्हाका खात्री आसा की एक एक्सपिरियन्स्ड मिनिस्टर दिगंबर सर आसा, मग ताचे बद्दल कोणाकूच येना आनी ते सगळे स्ट्रीमलायन करतले। बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 महिन्यात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां। बंगळुरूच्या ऋषी नायर या विद्यार्थ्याक दुबावित मरण आयिल्लें।
हो विषय सध्या वादग्रस्त ठरला. बिट्स पिलानीच्या मनसोपचार तज्ञ विभागान या विद्यार्थ्याक मजत केल्या काय ना अशा तरेची प्रकरणां आनीक घडची न्हय हाचे खातीर ह्या शिक्षणीक संस्थेन जतनाय घेवपाक जाय. हे प्रकरणाविशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. बिट्स पिलानींतल्या 19 वर्साच्या ऋषी नायर ह्या भुरग्याचें मरण वादग्रस्त ठरलां. आतां ताजो पळय वैद्यकीय अहवाल आयला त्या अहवालान सरळ म्हळां ही आत्महत्या न्ही, पूण अशे तरेचें मरण येवप हो आत्महत्या करपा सारकोच प्रकार. कारण ताका ह्या संस्थेनी पाठिंबो दिलो ना, पालकांच्योय कांय चूक जाल्यात आनी आमची पळय जी समाज वेवस्था आसा ती समाज वेवस्थाय अशे तरेच्यो केसीस हँडल करपाक घाळ ठरली. ताका लागून समाजान आपली जबाबदारी टाळपाचो प्रश्नच हांगा येना. सगळे लोक चुकल्यात आनी एका गरीब भुरग्याचो जो डिप्रेशनान गेल्लो ताजो बळी गेला. पळय ताजी एक लागींची मैत्रीण हालींच आत्महत्या करून मेल्ली, ताका लागून तो डिप्रेशनान गेल्लो. ताजी पेरंट्स गोंयची न्ही, पूण ती हाका सपोर्ट दिवपाक पालव दिवपाक गोंयांत येवन राविल्ली. बिट्स पिलानीचो हो जो पळय कॉम्प्लेक्स आसा ताका तेकून ती रावताली. ती ताका डिप्रेशनाच्यो गुळयो दिताली, रातचे न्हिदपाच्यो गुळयो ती दिताली, हें ताका मॉनिटर करताले. पूण पालकांच्या हातान सगळें नासता. जेन्ना पळय डिप्रेशनान मनीस वता न्ही ताजे बरोबर ती 24 तास रावप काय ना, कॅम्पसान ती रावूं शकतात काय कितें अशे सगळे प्रश्न आसात. सो कॅम्पसान ती रावूं शकनात म्हणजे ती भायर रावताली. ज्या दिसा ताका मरण आयलें त्या दिसा ताणें न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो. न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो तो ताका एक ओकारी आयली म्हणटात आनी तो ही जी पळय ओक आयली ती ताणें परत भितर घेतली न्हिदेन. ताका ते भायर उडोवपाक कळिना. तातूंत तो उस्तुरे गेले, ताका घुस्मटून तो मेलो अशे तरेचो हो अहवाल सांगता. आतां तो ह्यो गुळयो घेतालो, तो डिप्रेशनान गेल्लो. ही जी पळय कॉलेज आसा बिट्स पिलानी कॉम्प्लेक्स तांणी दावो केला. फाटलो राज्यपालांनी जेन्ना एक अशे तरेची 4 मरणां जाल्लीं फाटल्या 9 म्हयन्यांत तेन्ना ह्या इन्स्टिट्युशना कडेन ताणें अहवाल मागिल्लो आनी तांणी कळयल्लें की ना आमचे कडेन अशे तरेचे मानसोपचार तज्ञ आसात जे आमी अपॉयंट केल्यात, तांचेर आमी 2 लाखा वयर खर्च करतात. पूण गजाल लक्षांत घेयात ह्या केसीन भितर हे जे पळय मानसोपचार तज्ञ आसात, ही जी पळय मानसोपचार वेवस्था आसा तांणी तांकां भुरग्याक मदत केली काय कितें? भुरगो तांचे कडेन मदत मागपाक गेलो काय कितें? समज ताणें मदत मागपाक वचूं ना जाल्यार संस्थेचें काम न्ही अशे तरेचे भुरगे तांचे पालक हे भुरगे एकोडे रावतात तेन्ना थंयची वेवस्था हांकां पालव दिवप. म्हाका दिसता बिट्स पिलानी संस्था हातूंत खूब चुकल्या आनी तांणी आतां हाजे फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर वेवस्था निर्माण करपाची गरज आसा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.